एकाच दिसा भारतान 75,000 कोरोना केसींची नोंद. एकूण आकडो पावलो 33 लाखांचेर. वॅक्सिना कडेन लागल्या पुराय संवसाराची नदर. जेई आणि नीट परीक्षेवेल्यान बरेच तापला वातावरण. कांय जाणांचो परीक्षेत विरोध जाल्यार कांय जाणांचे परीक्षेक समर्थन. कांय जाण म्हणटात कोरोना महामारीक लागून फुडें धुकलची परीक्षा. पातळत चल्ल्यात कोरोनाची पाळामुळां. संवसाराची नदर येवपी वॅक्सिनांचेर. रशिये बरोबर भारताचो चल्ला करार. येवकार, हांव उर्वशी नाईक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. कोलवाळचे बंदखणींतल्यान कैद्यांक सुदारपाचो वावर मुखेलपणान हातान घेतलो. इतलेच न्हू, जेल गार्ड आपले काम वेवस्थीत करिनाशिल्ल्यान तांचे खातीर ट्रेनिंग सुरू केल्या. नव्यानेच पदभार स्विकारिल्लो बंदखण महानिरीक्षक गुरुदास पिळणकारान सांगला, पिराय जाल्ल्या कैद्यांक उणी ख्यास्त भोगून भौशीक जिणेंत वचपाक मेळचें अशें आपणाक दिसता. ते उपरांत तांणी आपल्या पांयार उबे रावचें अशेंय दिसता. हेर जेलींचो अभ्यास करून आपूण सुदारणा घडोवन हाडटलो. फकत कोविड सोंपपाची वाट पळयात, ताणें मिडियाक सांगलें. कोलवाळची जेल 2015 वर्सा बांदल्या. सध्या ही जेल वेगवेगळ्या कारणांक लागून वादात सापडल्या. केन्ना अंडर ट्रायल आशिल्लो हेमराज नांवाचो कैदी पळून गेलो म्हणून, केन्ना जेलीत बिनधास्त भोंवपी अनवर शेखाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर गाजलो, जाल्यार कैद्यांक जेवण दिवंक ना म्हणून जाल्लो बोवाळ. अशा साबार गजालींचेर नवो महानिरीक्षक गुरुदास पिळणकारान उजवाड घातला. पळयात. हांवें हो चार्ज घेतलेलो तेन्ना हांवें एक संकल्प बांदलेलो की हांव त्या प्रिझनराचे टोटली रिफॉर्म करतलो म्हणून. आणि आय वील नॉट सी देम एज अ कन्विक्ट्स, बट आय वील सी देट एज अ रिफॉर्मर्स. आणि इमिजिएटली विदीन 1 मंथ हांवें खूब प्लानिंग केल्लें की थंय पयलीं ते ITIची क्लासी घालप, प्लंबींग, इलेक्ट्रिशियन, आनीक बायलां खातीर एम्ब्रॉयडरी, स्टिचींग, आनी सगळें हांवें प्लानिंग तयार केल्लें. आनी विथ द एप्रुवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी आनी CM आमी ऑलरेडी ते आतां ह्या करंट फायनान्शियल एकाडेमीक इयराक ह्यो क्लासी स्टार्ट करपाक तयारी केल्लेली. पूण इमिजिएटली कितें जालें तें मार्चान हें सगळो कोविडाचो प्रकार घडलो आनी आमकां जाता तितलें सोशल डिस्टन्सिंगाचो एक तें पाळचें पडलें. आनी क्लासी घेवपाचो हो जो आमचे नेम आसलेलो, आमचें एम आसलेलो, तो खंड पडलो तितून. हे जे आमचे कडेन जे रिफॉर्मर्स आसा तांकां तेंची सजा पूर्ण केल्या उपरांत ते आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन खंय तरी काय भायर काम करतले. आनी अनेक बाकीचे प्रिझनर पळयल्ले आसा. तेन्ना भायर सरता पळय तांकां काम कांय आसना. ते म्हणटा आमकां आतां भायर कितें आमी कितें करूं शकता. तर अशें बाकीचे आतां ऑलरेडी जावन गेल्यार ते बेकार पडलेले आसा. भायर सद्या तरी आतां रोजगार बंद जालोच आसा, पूण तांकां तेंचेर कांय आटूच ना काम करपाची पळय. म्हणटकूच तांकां आमी त्या खातीर प्लानिंग काडून इमिजिएटली आमी सगळें एप्रुवल घेवन दवरलेलें की तांकां जेणे करून भायर सरतकूच आपल्या स्वताचेर पांयाचेर उबे रावपा खातीर सक्षम करचें अशें. जेलीत दुधाची डेअरी वा गोरवांचो गोठो ही कल्पना कशी दिसता? ही कल्पना सत्यात हाडपाचो आपण यत्न चलयला अशें पिळणकार सांगता. तेच बरोबर थंयच्या गैरसोयी कडेन ताणें बोट दाखयलां. जेल गार्डांक ट्रेनिंग दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. कैदी पळून वचपाची घडणूक वा अनवर शेखाचो जेलींतलो व्हिडिओ सगळ्यांचेर तो उलयलो. पळयात. आमचे कडेन जवळ जवळ 40,000 एरिया आसा. जे 40,000 एरिया आमी चिंतलेली की थंय एक डेअरी घालपाची. डेअरी घालून थंय गोरवां पोसपाची. थंय ते दूद जातलो आसलो. ते बाकीचे तेजो गोबर गॅस तेजी गॅस जातली आसलेली ती आमकां प्रिझनरांक खूब खात्री आसलेली. आमी भायले गॅस हाडटा पळय तो म्हणजे कमी जातलो आसलेलो. बाकीचे मिठाई करपाचे प्रकल्प आसलो. अशें आमी सगळें प्लान काडले. सगळें आमचे कडेन अजून आसा. पूण आमी रावता वो जेन्ना केन्ना तरी मातशी एक वेळ कमी जायत आनी आमी ते स्टार्ट करतले अशें आमी रावले आसा. आमी ते स्टार्ट करतले. अशें 7 जाण आमचे कडेन अंडर ट्रायल भायर काडटना काम करी. कित्याक म्हणजे विदीन मेन वॉलां आमचे कितें आहा प्रिझना भितर आमची भायर व्हडली वॉल आसा. इट वॉज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च पयलीं काडलेलो व्हिडिओ तो. इट वॉज जस्ट प्री प्लॅन एपिसोड तो. प्री प्लॅन एपिसोड तयार केल्लो हो. आमकां दिसलें की आतांच काडला काय म्हणून तो. आनी तो इट वॉज विथ द कनिमन्स ऑफ सम जेल गार्ड्स. आमी त्या जेल गार्डाक सगळ्यांक जवळ जवळ 9 जाणांक आमी शोकस काडले की तुमी जेल असिस्टंट सुप्रिटेंडंट त्या टायमार ड्युटेक घातलेलो. असिस्टंट जेलर जावं जेलर त्या टायमार जेल गार्ड आनी बाकीचे ते हवालदार ह्या सगळ्यांक जेन्ना खबर आसलेली की हो व्हिडिओ काडपाचो आनी खबर आसलेली व्हिडिओ काडपाचो आहा म्हणून तो आनी मुद्दम काडला हो. पूण सगळ्यांक शोकस काडले आसा आनी सगळ्यांक एक्शन घेतले. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. कोविड-19 लागून मनशांचेर सध्या भारतात 3 वॅक्सिनांच्यो चाचण्यो चालू आसात. एक आसा कोव्हॅक्सिन,
दुसरे कोविशिल्ड वॅक्सीन आणि तिसरे झिडस कॅडिला वॅक्सीन. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचे वॅक्सीन मनीस चाचण्यांच्या दुसऱ्या टप्प्यार आसा, जाल्यार कोवॅक्सीन सप्टेंबरात मनीस चाचण्यांच्या दुसऱ्या पावण्यार वतले. रशिये बरोबर भारतात वॅक्सिनाच्या बाबतीत करार चल्ला अशेंय आयकुपाक येता. भारतातल्या सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियान कोविशिल्डची दुसऱ्या पावण्यार चाचणीक सुरवात केल्या. पुणेच्या सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियान अझ्राझेनेका बरोबर कोविड-19च्या वॅक्सिनाची भारतात तयारी केल्या. सेरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचो CEO अदनान पुनावालान सांगलें, डिसेंबरा मेरेन कोविशिल्ड तयार जावन बाजारात येता. कोविड सगळीच कडेन पातळ्ळा. लोक अर्थीक संकटात सापडल्यात. लोकय व्हडा आशेन वॅक्सिनाची वाट पळयतात. सध्या तरी मास्क आनी सोशल डिस्टन्सच लोकांक वाटयतलेशें दिसता. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जेई आनी नीट परीक्षे घेवपा वयल्यान वातावरण बरेंच तापलां. कांय जाणांचो हे परीक्षेक विरोध आसा, जाल्यार कांय जाण परीक्षा घेवपाचें समर्थनय करतात. कोरोना महामारेक लागून ही परीक्षा फुडें धुकलची अशें कांय जाणांचें मत. जाल्यार परीक्षा उसरां घेतल्यो तर विद्यार्थ्यांच्या भविश्याचेर परिणाम जातलो अशेंय कांय जाणांचें म्हणणें. कोरोनाच्या केशी वाडपाक लागिल्ल्यान काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेच्या गोंय फांट्यान ही परीक्षा घेवपाक विरोध केला. परीक्षा केंद्रांनी वचोन परीक्षा दिवप म्हटल्यार आत्महत्या करपा सारकोच प्रकार आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. The NSY strongly demands that the NEET and JEE examinations that are to be held in the second week of September, we strongly demand that the examinations have to be cancelled because right now the COVID-19 cases are increasing day by day and we are in such a difficult time of a pandemic. In such a pandemic of COVID-19, going and answering examinations for the students is nothing but a suicide. We strongly demand the government to revoke the decision. Their own party is agreeing to the decision. Their own party leaders are agreeing. Across party lines, people are supporting the students and the NSY for ensuring that examinations are not held, that we are under a pandemic, we are under a difficult situation, and sending lakhs of students across the country for examinations is not practically possible, and it will create a turmoil in the country. दुसरे कडेन भारतांतल्या आनी हेर देशांतल्या शिक्षण तज्ञांनी मोदीक पत्र बरोवन वैजकी आनी अभियांत्रिकीच्या परीक्षे विशीं चिंता उक्तायल्या. JEE आनी नीट परीक्षेक अजून वेळ जालो जाल्यार विद्यार्थ्यांच्या भविश्याचेर वायट परिणाम जातलो अशें तांणी पत्रांत म्हटलां. फोंडकुल आनी फोंडेचे रस्ते सामकेच काबार जाल्यात. देखून रस्त्यांचेर स्पीड ब्रेकर घालपाची गरजूच ना. रस्त्यार इतली फोंडकुलां आसात, खंयचे चुको आनी खंयचे नाका असो विचार गाडी चलोवप्याच्या मनात आयले बगर रावना. देखून गाडयेचे स्पीडीचेर कंट्रोल दवरून लोकांक गाडी चलोवचीच पडटा. ह्या रस्त्यांची दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. रस्त्यांचे हे परिस्थितीविशीं फोंडेच्या थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. सिवरेजीचे काम पुराय केल्या उपरांत रस्त्याची दुरुस्ती सारकी करूंक नाशिल्ले. देखून पावस पडल्या उपरांत रस्त्याची सामकी जवतिकाय जाल्या. जे सिवरेजीचे काम केल्ले हांगासर फोंडा लोकांक बऱ्या लागून काम केल्लें आसलें, ताचे कांय हें ना प्रॉब्लेम. पूण तरी सुद्दां तें काम केल्लें तें आतां पावसान सगळे रस्ते खराब जाल्ले आसात. तेन्ना मुख्यमंत्र्याक तशें आमचो फोंडेचो आमदार रवी नायक हेणें फुडाकार घेवन हे रस्त्याची जे सगळे वाट लागलेली आसा फोंडा तालुक्यात मेन म्हणल्यार हे सगळे रस्ते ताबडतोब मातशें रिक्वेस्ट म्हाजें ते सारके करून घेवचे. कारण खुबशे लोकांची कमरां आनी हे जावन खुबशे हे जाल्ले आसात, त्रासा पडलेले आसात, लोक पडलेले आसात, फोंडकुलां पडलेली आसात. कळना पावसाचे. आतां पावस कमी जाल्लो आसा, हेका लागून एक विनंती आसा की बेगीचे बेगीन हे रस्ते मातशे हे करचे. आनी हे एक्चुली हे सिमेंट घालप हें रॉंग आसा. हे सिमेंट लेवल ना ताका पळयल्यार कळटा हांगा ते सामकें वयर जाल्लें आसा आनी अशी एक हें जाल्लें आसा, घसके मारलेले आसा, कमरा तेजो मार बसता, अशें खुबशे जाल्ले आसात.
तुमी सर्वे करीत जाल्यार खूब लोक तुमकां हे सांगताले कोण कोणाची कमरे हे जाल्यात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. बागायती करप हो आमचे खातीर पर्याय जावपाक शकना. देखून संजीवनी साखर कारखानो सुरू करात. धारबांदोडा आणि सांगेच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागला. सरकारान साखर कारखानो सुरू केलो ना जाल्यार आत्महत्या करपाची पाळी येतली अशें तांचें म्हणणें. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमदल्या 83 शेतकऱ्यांक अजूनही भरपाय मेळपाची आसा. सरकार ताच्या मदीं फूट पाडपाक सोदता असो तांचो आरोप. म्हणजे हांव म्हणटा की शेतकऱ्यांची थट्टा ह्या सहकार मंत्र्यान उपमुख्यमंत्र्यान आनी प्रमोद सावंतान करची न्हू. कारण शेतकरी आपल्या पोटाची खळी भरपा खातीर आपल्या शेतांत काम करता आनी आज शेतकऱ्यांचे ऊस तशें इन्स्पेक्शन करून गव्हर्मेंटान गेलां. इन्स्पेक्शन केलें म्हणून शेतकऱ्यांक पयशे मेळना. शेतकऱ्यांक जेन्ना पयशे घालता तेन्नाच पयशे मेळपाचे. आज आमगे फॅक्टरी जावपा जाय. फॅक्टरी म्हणजे आमगे जीवन आमचो कोणाचो शेतकऱ्यांचो आमचे जीवन जगपाची फॅक्टरी. ही फॅक्टरी बंद करपाक जायना अशें आमगे शेतकरी रिवण भागाचे केवण भागाचे मायना भागाचे हे शेतकरी आमगेले बोवाळ मारता. कारण फॅक्टरी चलपा जाय. बरें आमकां म्हणटा ते कितें भाजी करा आनी कितें करा हें करा. आमगे त्या जमनीनी भाजी जावपा जमीन न्हू ती. कारण पावस जाले म्हणटा ती शेत उमळटा. उमळ जाले म्हणटा थंय भाजी रोवन एक दुदी घालतलो जावं घोसाळे घालतलो जावं भेंडो रोयतलो जायना. बानी काडून सुद्दां हांवें पळयलें. हांवें ट्राय करून पळयल्या पूण जायना. रोयल्ली झाड वयर येता पूण तें झाड मरून वयता. ताका थंय हॉर्टिकल्चरान जावपाना. एकमेव गव्हर्मेंटाली एकच फॅक्टरी आसा ती चालू करची अशी आमची गांवच्या लोकांची मत. तेन्ना आतां जर फॅक्टरी ना जायत आमचे शेतकरी म्हणटात आमी तेंच्या नांवान आतां घालपास घेतात नाल्यार आनी कितें करतात मरतात. आमकां आनी पर्याय ना. आमचे भुरगे कोण कामानात तेन्ना आमी कितें करप आनी कशें करप हें गव्हर्मेंटान आमकां सांगचें. आनी आमी कसो पर्याय हो गव्हर्मेंटान ते आमी सांगलें की गव्हर्मेंटान आमचे कडच्यान फॅक्टरी नाका अशें म्हणून बरोवन हाडून दी अशें म्हणलें. आनी ते म्हणल्यार आमी बरोवन दिनात. आमी तुमकां सांग दिनात. आमकां फॅक्टरीच जाय. फॅक्टरी एकच आमगे गोंयांत रोकडे पयशे मेळपाचें हें एक उत्पादन आसा. आनी गळपास आमकां गव्हर्मेंटान लावचो न्हू. आनी जर गव्हर्मेंटान अशें करपाक लायत जायत आमी तेंचे प्रत्येका नांवान लेटर बरोवन दवरून मरतलो. हांव जाल्यार मरपाचो आसा. आज 60 वर्स जायत येयलें म्हाका. तें आतां हें गव्हर्मेंट कांयच करूं शकना अशें म्हणून सांगून हांव मरतलो. तेन्ना आमची फॅक्टरी जायीच. प्रसादान कांयच केलें ना. प्रसाद आमगेलो आसलोय सारको नाही सारको म्हजोय आमदारच तो. ना जाल्यार आमकां पर्यायच ना. ना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां कशें करचें हो निर्णय तुरंत दिवचो. गोवा 365 खातीर धारबांदोडेच्यान रमेश नायक राऊत. घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात कोरोना केशींचो आंकडो हिसपा भायर वाडला. फाटल्या 24 वरां भितर 75,760 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड मरणाची नोंद भारतांत जाल्या. अमेरिका आनी ब्राझीला परस हो आंकडो चड आसा. देशांतल्या कोरोना केशींनी 33 लाखांचो आंकडो हुंपला. बुधवार मेरेन 3,85,76,510 जाणांची कोरोना तपासणी जाली. ICMRच्या सुत्रांन हे विशीं माहिती दिली. भारतात एकाच दिसा 75,760 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 1,023 जाणांक मरण आयले आनी 56,013 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 33,10,234 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7,25,991 पावलो. 60,472 जाणांक मरण आयले जाल्यार 25,23,771 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेली 5 राज्यां 7.18 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. तमिळनाडूत 3,97,000, आंध्र प्रदेशात 3.8 लाख, कर्नाटकात 3 लाख, उत्तर प्रदेशात 2 लाख केशी आसात. कोरोनाक लागून सगळ्यांत चड खास्तिको काडपाक लायिल्ले 5 देश. हातूंत अमेरिका पयल्या नंबराचेर आसा. उपरांत ब्राझील, भारत, रशिया आनी दक्षिण आफ्रिकेचो नंबर लागता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. एके वटेन उत्सवी वातावरण चालू आसा जाल्यार दुसरे वटेन गुन्यांवकारी. बुधवारा तळवाडो, कुंकळे आनी वेरोडेच्या 3 देवळांनी चोरांनी हात मारलो. थळाव्यांनी आनी भाविकांनी चोरांक धरपाची मागणी केल्या. बुधवारा राती कडेन दक्षिणेंतले तळवाडो, वेरोडे आनी कुंकळेच्या 3 देवळांनी कुलपां तोडून चोरी केली.
एका देवळाच्या महाजनान सांगलें देवळाची फंडपेटीच उखलून व्हेली जाल्यार हेर देवळांच्यो फंड पेटयो रित्यो करून पेटयो थंयच उडोवन चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी तपास काम सुरू केलां. पयलीं जायत फावटी चोरी जाले आनी देवूळ बी फोडलें आहा न्हू तेचे पयलीं. हय 2009 कितें फोडलें तें तशें याद आहा. आतां चोरी जावपाक कितें जाता आमगे आतां कोयरीकार येयलो देवळा कडेन न्हू. कोयरीकार पयलीं येयलो आनी तेणें पयलीं तो देवूळ फोडलें म्हणून दिलो आनी तो आमगे घर गेलो. आमगे घर इंसान तें लागीं आहा 1/2 किलोमिटर पयस लागीं म्हणटा आमगेलें आहा तेगे आनी आमगेलें म्हाका उठयलो उठयलो अशें शाळेंत चोरी जाला आनी हांव उठोन तो येयलें जाल्यार पयलें देवूळ आहाय ती तशी आहाय धापून आहा देवूळ धापून आहा. धापून पयलें मागीर तेणें म्हाका रामनाथा देवळा फुडें हाडलें थिंगा हाडलें जाल्यार देवळा फुडें खिळी तशी आहा खिळी घातली आहा लोक आहा. हांवें म्हणलें काय अरे इथं पेटी एक भायर उडयली मरे म्हणलें. पेटी भायर उडयली जाल्यार तो म्हणपाक लागलो पेटी भायर उडयली ही कशी भायर उडयली आमी घुसपावले कित्याक लागून तेणें लोक आहा न्हू देवळाक देवळा लोक आहा आनी पेटी कशी काडली. आमी सगळें पयलें मागीर बरें करून पळयलें जाल्यार तें गेलें पुलीस येतना पुलिसीन मागीर तें दार उगडलें. दार उगडल्यार तें पयल्या सकयल्यान तें नट काडलें आनी आदले शिळी घालून दवरला. कळ्ळें तुका. मागीर थंयसान तें गेलें आनी ती पेटी सगळी पयलें. ओके टोटल कितली देवूळ चोरली तुमगे आतां? सगळें आतां आमगेले तीन देवूळ चोरली. हेजी पयलीं बी हें अशें जाल्लें हें आतां पयलीं पावटी न्हू. हेजी पयलीं बी जाल्लें आमगे देवस्थानां सगळी मूर्ती बी फोडून उडयल्ली बेताळाली तशी शातेर येयली ती सगळें पयलीं जाल्लें. हें फस्ट टायम न्हू अशें तर जायत रावलें जाल्यार कशें जावपाचें तें आमकां खबर ना. आनी ते केस आमी रजिस्टर जावची अशें म्हणून आमची पुलिशी फुडें मागणी आसा. केस रजिस्टर जावपा जाय आनी हेजेर कितें तरी एक्शन जावपा जाय. अशें जायत रावलें जाल्यार कशें जातलें. हें गोंय बरें चालू आसा पळय. पण हें कोविडा खातीर लोक हें कोविडा खातीर जाता. हें फक्त तेंगे आतां पयशे ना लोकां कडेन आनी हे चोरपा लागला पळय हें कारण हें फक्त ड्रग्स सिगरेट हें ओडपा लागून हें करता हें आनी कांय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. संवसारीक कसोटी अजिंक्यपद सर्तीत पयले सुवातेर आशिल्ल्या भारताक इंग्लंड आनी ऑस्ट्रेलिया कडल्यान धोको आसा. पॉयंटाचो विचार केलो जाल्यार इंग्लंड आनी ऑस्ट्रेलिया भारता परस चड पयस नात. तेन्ना भारत पयली सुवात केन्नाय वगडोवपाक शकता. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया ल्हव ल्हव भारता लागीं येवं शकतात. कोरोना उपरांत पयले फावट क्रिकेट खेळपाक सुरवात केली ती इंग्लंडान. इंग्लंडान पयले टेस्टीत वेस्ट इंडिजाक 2-1 फरकान हरयलो. उपरांत निकतीच पाकिस्ताना वांगडा जाल्ली कसोटी माळ इंग्लंडान 1-0 फरकान जिखली. इंग्लंडान ह्यो दोनूय टेस्टी जिखिल्ल्यो जाल्यार ऑस्ट्रेलियाक फाटीं घालून ते दुसरे सुवातेर येता आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.